नमस्कार. करिअर सूत्र कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांके स्वागत. आज आम्ही इंडियन आर्म फोर्सेसाक एक ऑफिसर जावन वचक जाल्यार कसे कसे कोरका म्हणून ऐकूया. सो आमगेलो टसा विश्वास प्रभू. विश्वास ह्या कार्यक्रमाक हांव तुका स्वागत करता. थँक्स. विश्वास इंडियन नेवीक शॉर्ट सर्विस कमिशन ऑफिसर जावन नेवल आर्किटेक्चर ब्रांचाक सिलेक्ट जाला. आज आम्ही तागे लगी ह्या पुरो प्रोसिजरा विशयी उलोया. विश्वास एक आर्म फोर्सेसा जॉइन जावूक जाल्यार एक डिग्री नंतर कसं कसं एलिजिबिलिटी जावका. डिग्री नंतर जॉइन जावपाक जाल्यार फस्ट एज क्रायटेरियन आसता. आर्मी नेवी एअरफोर्स तांगेल्या ब्रांचात सेपरेट एज क्रायटेरिया म्हणून आसता. लायक नेवी वचका म्हणून जाल्यार 23 इयर्स तनक एलिजिबिलिटी आसता तुमकां. एअरफोर्स वचका 24 तनक आसता. पायलट ब्रांच जाल्यार अपास तांचो वेरिएशन आसता. आनी आर्मीक अप टू 27 इयर्स तनक एलिजिबिलिटी आसता. अपार्ट फ्रॉम दॅट तुमगेले डिग्री बघी उलयतना इंजिनियरिंग डिग्री कोर नासल्यार तुमकां ओवर द एज एडवांटेज आसता. इता म्हळ्यार तुमकां टेक्निकल ब्रांचेस मस्त आसता, ताका तुमकां एलिजिबिलिटी मेळटा. अपार्ट फ्रॉम दॅट तुमी खंयची अदर ग्रॅज्युएशन BCom कोर नासचें पुरो, BA कोर नासचें पुरो, LLB कोर नासचें पुरो, ते खंयचे कोर नासल्यार तुमकां एलिजिबिलिटी एज एन ऑफिसर वचपाक तुमकां मेळटा. आर्मी नेवी एअरफोर्स तिनींतय तुमकां हाका एलिजिबिलिटी मेळटा. त्या सोडून आनीक कसं क्रायटेरिया म्हळ्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान एक फिक्स्ड केला कसं म्हळ्यार 60% ग्रॅज्युएशनांत तुमकां मार्क्स आसता. तदनंतर तुमगेले ग्रॅज्युएशनांत तूं पर्संटेज लायक आसा म्हणजे जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार ब्रांचेस मेळटा. पायलटा पर युजली कट ऑफ चड आसता, सो तुमकां चड मार्क्स असल्यार ते मेळटा. ओके. था पुरो एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया जाला. सो कसं कसं एंट्रन्स आसता एक आर्म फोर्सेसा वचका जाल्यार. ग्रॅज्युएट लेवलांत तुमकां बेजिकली रिटन एग्जाम्स आनी डायरेक्ट एंट्री म्हणून म्हणटाची. आमी उलोत जाल्यार डायरेक्ट एंट्रीस म्हणून म्हणटाची. डायरेक्ट एंट्रीसांत युजली दॅट इज फॉर शॉर्ट सर्विस कमिशन ऑफिसर्स. शॉर्ट सर्विस कमिशन ऑफिस म्हळ्यार 14 इयर्स टेन्यूर आसता. सो शॉर्ट सर्विसांत हांव म्हणला म्हणजे तुमगेले मार्क्स लायक आसा म्हणजे जाल्यार डिग्रीन तूं एटलिस्ट एक 60% वयर आसा म्हणजे जाल्यार 75-80 तशें आसल्यार तुमकां कॉल ऑफ येता. आतां आर्मी जाल्यार SSC टेक आर्मी म्हणून आसता. वर्सा 2 पाटी हांगेले एप्लिकेशन्स रिलीज जाता. आणि नेव्ही वचका जाल्यार INET इंडियन नेवल एंट्रन्स टेस्ट म्हणून आसा, ऑल्सो कॉल्ड एज SSC टेक नेव्ही म्हणून. एअरफोर्स वचका म्हणजे जाल्यार तुमकां AFCAT म्हणून आसा, आर्म एअरफोर्स कॉमन एंट्रन्स टेस्ट म्हणून आसा. आणि तुमकां ह्या पुरो शॉर्ट सर्विस कमिशन जावन आतां तुमकां ग्रॅज्युएशन नंतर परमनंट कमिशन तुमकां आर्मड फोर्सांत जाय म्हणून जाल्यार कंबायंड डिफेन्स सर्विसेस ऑर CDS म्हणून एक एग्जाम आसा. त्या आसा आनी तुमी NCCन तुमी C सर्टिफिकेट होल्डर जावन आसल्यार तुमगेले ग्रॅज्युएशनान तूं पर्संटेज 60% वयर आसा म्हणून जाल्यार NCC स्पेशल एंट्री म्हणून एक एंट्री येता. सो ताजे थ्रू तुमी आर्मड फोर्सेसाक वचूं येता. ओके. था पुरो एंट्रन्स बरोवच्याक कसं कसं प्रिपेर कोरका आणि कसं आसता ह्या एग्जाम्सांत तूं. सो तुमी ग्रॅज्युएट जावन आसतना तुमकां एक टेक्निकल आयडियाज आसून आसता. ताजे जोडटू CDS पेपर आतां हांव म्हणल्यार CDS पेपर कंबायंड डिफेन्स सर्वीस म्हणून. सो ग्रॅज्युएट नंतर रिटर्न एग्जाम बरोवन वचका म्हणून जाल्यार तुमकां 2 पेपर आसता. दॅट इज CDS आनी AFCAT आनी INET म्हणून. सो CDSान तूं कसं जावका म्हळ्यार CDS इज अ 300 मार्क्स पेपर. सो तातूंत 3 सेक्शन आसता. इंग्लीश आसता, एलिमेंटरी मॅथमेटिक्स आसता आनी जनरल अवेअरनेस पेपर आसता. एलिमेंटरी मॅथमेटिक्सांत म्हळ्यार बेजीक मॅथ्स तुमी कसं शिकून आयल्यांची, 12थांत तुमी कसं शिकल्यांची, इंटिग्रेशन डिफरन्शिएशन अशें पुरो आनी प्रॉफिट अँड लॉस आसत तसले नमून क्वेश्चन्स पुरो आसता. आनी तुमी इंजिनियरिंगांत तुमी कसं मॅथ्स शिकून आसता ताजे बगे रिलेटेड बेजीक क्वेश्चन्स आसता. आनी जनरल अवेअरनेस पेपरांत तूं बायोलॉजी, केमिस्ट्री आनी फिजिक्स ताजे क्वेश्चन्स आसता. मिक्सचर ऑफ ताजे क्वेश्चन्स आसता. हिस्ट्री आसता, पॉलिटिकल सायन्स आसता, जिओग्राफी आसता आनी करंट अवेअरनेस स्टॅटिक GK आनी करंट GKs आसता. सो स्टॅटिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन्स आनी ऑनगोईंग क्वेश्चन्स आसता. सो त्या फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन्स युजली निमगे जायचे. लायक हिस्ट्री दुखून जाल्यार मुगल पिरियडाचे क्वेश्चन्स अशा पुरो एक. सो ताजे बगे पुरा क्वेश्चन्स आसता CDSाक. AFCAT पेपर जाल्यार 100 मार्क्स 300 मार्क्स पेपर 100 क्वेश्चन्स आसता. तातूंत जनरल एप्टिट्यूड आसता. लायक शेप्स पुरा पॅटर्न्स अशे शेप्स दिवन आसता, पॅटर्न आसता. नेक्स्ट पॅटर्न कसं नेवचें पुरो तसले पुरो नमून क्वेश्चन्स. आनी तुमकां बेजीक मॅथमेटिक्स बेजीक एप्टिट्यूड क्वेश्चन्स आसता केलो पुरा. सुलभ आसता त्या. आनी टेक्निकल ब्रांच वचका म्हणजे जाल्यार एअरफोर्साच्या अपार्ट फ्रॉम दिस पेपर देर इज ऑल्सो अ पेपर कॉल्ड एज EKT. This can be only given by तुमगेला इंजिनियरिंग बॅकग्राऊंड आशिल्ल्यान मात दिवेता. दॅट इज 150 मार्क्स पेपर, 50 क्वेश्चन्स आसता. सो तातूंत तुमगेलें इंजिनियरिंग तुमी मेकॅनिकल केल्यार तुमकां मेकॅनिकल रिलेटेड क्वेश्चन्स आसता, 50 क्वेश्चन्स आसता.
सो तुम्ही ताजे कट ऑफ रीच जाल्यार मात्र तुमकां यू आर एलिजिबल फॉर टेक्निकल ब्रांच ऑफ एअरफोर्स. आणि इंडियन नेव्हीन पळयल्यार 100 क्वेश्चन्स असता, 100 मार्क्सा पेपर असता. तातूंत अकॉर्डिंगली जनरल अवेअरनेस, इंग्लीश, मॅथमॅटिक्स तशे पेपर असता. सो ह्या 3 रिटन एग्जाम्स पेपर. आणि तुमकां हांव म्हणला म्हणजे डायरेक्ट एंट्रीज म्हूण असता, लायक टेक्निकल ग्रॅज्युएट कोर्स एंट्रीज आणि SSC टेक एंट्रीज पुरो असतना तातूंत तुमगेल्या ओनली प्युअरली बेस्ड ऑन युअर ग्रॅज्युएशन मार्क्स. लायक तुमगे ग्रॅज्युएशनान तू लायक पर्सेंटेज असल्यारी तुमगेल्या चान्सेस ऑफ गेटिंग कॉल फॉर SSB इज मोर, तुमगे चान्सेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग इज मोर. सो इट्स बेटर टू हॅव अ गुड मार्क्स इन युअर ग्रॅज्युएशन. ओके, आता पुरा बरोवन हांव एंट्रन्स बरोवन हांव क्वॉलिफाय जाल्ली म्हूण जाल्यारी सो नेक्स्ट कसं प्रोसिजर असता? एग्जाम क्लियर केले म्हळ्यार तुमकां नेक्स्ट SSB म्हूण असता, सर्विसेस सिलेक्शन बोर्ड. दॅट इज अ मस्ट, तुम्ही त्या स्किप करू जायना. SSB इज अ प्री रिक्विजिट टू गेट इन टू द फोर्सेस. लायक आमी कॉर्पोरेटान कशी इंटरव्यू असता तशीची SSB. रिटन एग्जाम क्लियर केले कुडला इमिडिएटली आमकां SSB कॉल लेटर येता विदिन 1 or 2 months. सो SSB बेसिकली इज अ 5-day प्रोसिजर. 5 दिसान कसं जाता म्हळ्यार 2 स्टेज जावन असता SSB. SSB फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग स्टेज, स्क्रीनिंग टेस्ट म्हणटा आमी. सेकंड इज टेस्टिंग स्टेज. सो फर्स्ट दिवस आता 300 जन कॉल लेटर आयले म्हूण लेक्या एक सेंटरान. ऑल ओव्हर द इंडिया मस्त सेंटर्स असताची SSB सेंटर्स. सो ते राउंड द इयर SSB रिक्रुटमेंट चलत असता. सो तुमकां कॉल लेटर येताना 300 जन आपयले म्हळ्यार स्क्रीनिंग रेशियो इज अराउंड लायक 20%. 100 जन जाल्यार 20 जन मात्र युजली फर्दर राउंड ऑफ टेस्टिंगाक सिलेक्ट जाता. जिता म्हळ्यार SSBच्या टेस्टिंग कॅपॅसिटी इज लिमिटेड. सो यू शुड बी क्रीमी ऑफ द क्रीमी. सो तांतू कसं जाता म्हळ्यार फर्स्ट डे स्क्रीनिंग टेस्टांतू तुम्ही गेल्ली कुठल्या तुमगे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन पोर जाता. डॉक्युमेंट तुमगे कसं फॉल्स डॉक्युमेंट्स तुम्ही ऍप्लिकेशनात बोर नासता तुमकां तेही रिजेक्ट करून सोडताची. कशी तुम्ही आयले तशी वापस पेटयताची. तुमगे डॉक्युमेंट्स पुरो सम आसून नेक्स्ट तुमकां ऑफिसर इंटेलिजंट रेटिंग टेस्ट म्हणून असता. दॅट इज बेसिकली ऍप्टिट्यूड टेस्ट. 50-50 मार्क्साचे 2 पेपर असता. ताका तुमकां 25 मिनिट्स 27 मिनिट्स अकॉर्डिंगली तांणी असेसर्स कशें दिता की ताजी टायम लिमिट्सा प्रकार तुम्ही त्या एग्जाम रिटन एग्जाम बरोवका. ताजे नंतर तुमकां इमिडिएटली पिक्चर परसेप्शन अँड डिस्क्रिप्शन टेस्ट म्हणून असता. तातूंत कशें जाता म्हळ्यार एक ब्लर एक ब्लॅक अँड व्हाईट पिक्चर स्क्रीनार प्रोजेक्ट करताची. इट विल बी देअर फॉर अराउंड 15 seconds. 15 seconds भितर तुम्ही त्या पळोवन ताजे बागे एक माइंडान तुम्ही एक परसेप्शन तुम्ही त्या पळयले तुमगे माइंडाक कसं येता त्या तुम्ही पेपरान तू नोट डावन करता आणि ताजेर एक स्टोरी बरोवका. 15 seconds जाल्ली कुडला इमिडिएटली त्या स्क्रीन ऑफ जाता आणि तुमकां 4 minutes टाइम मेळटा. एक्झॅक्टली 4 minutes तुम्ही ताजे बागे स्टोरी बरोवका. वॉट लेड टू द सिच्युएशन, वॉट इज गोइंग ऑन, वॉट इज द फ्युचर आउटकम म्हणून. दिस इज बेसिकली टू टेस्ट वॉट यू थिंक वेन यू पुट इन टाइम कन्स्ट्रेंट अँड वेन यू पुट अंडर प्रेशर. सो तुम्ही ताजे बागे स्टोरी बरयताची, तुमगेला पेपर घेतांची. तदनंतर तुमकां एक रूमा पेटयतांची. थंय असेसर्स सिव्हिल ड्रेसार बसून असतांची, ऑफिसर्स who are trained by DMPR. नेक्स्ट तुमकां ग्रुप डिस्कशन करू म्हणटाची. ताजे पयस फुडें एक 8 जन बसले म्हूण जाल्यार एक लायनाची इंडिव्हिज्युअल नरेशन दिवका फॉर अराउंड 1 minute. 1 minute नरेशन दिल्या नंतर फायनल कॅन्डिडेटाल कशी कैद जात की स्टोरी इमिडिएटली तुम्ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करका. डिस्कशन करून तुम्ही एक कॉमन कन्सेन्सस येवका म्हळ्यार एक कॉमन स्टोरी घेवका. त्या कॉमन स्टोरी शुड बी एक्सेप्टेबल बाय द ग्रुप. कोणी ऑब्जेक्शन घालू ना. नंतर एसेसर्स तुमकां पेटयतांची. नंतर तुमकां वचून रिफ्रेशमेंट पुरो जाता. तदनंतर तुमकां तुमगेल्या स्टेज 1 कोण पुरा रिटेन जाल्यांची कोण पुरा रिटेन जायनींची म्हणून एसेसर्स येवन रिजल्ट सांगतांची. सांगील जनांक फर्दर टेस्टिंग असता. वरलाल्यांक TADA दिवन फर्स्ट दिवस पेटयन तांची. नेक्स्ट वरलाल 4 डेसांतू सेकंड डे इज सायकोलॉजी टेस्टिंग डे. ताजे पयशी फुडें तुमकां फर्स्ट डे इवनिंग PIQ पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर म्हणून एक ऍप्लिकेशन बरे रेज्यूम येता. बेसिकली कॉर्पोरेटान आमी रेज्युमे म्हणून कशी आमी कन्सिडर करता की तशीची हे आमी SSB कुंडली म्हणून आमी एक हे करता. त्यामुळे तांत तुम्ही कसं बरोवन आसताची बेस्ड ऑन दॅट यू विल बी असेस्ड फॉर द नेक्स्ट 4 days. सायकोलॉजी टेस्टांतू मस्त टेस्ट्स असता. सो फर्स्ट सकाळी 5:30 6 o'clock स्टार्ट जाता. सेकंड डे फर्स्ट टेस्ट येवन TAT दॅट इज थीमॅटिक अप्रिसिएप्शन टेस्ट. हंतवी तशींची PPT कशी पिक्चर्स ब्लँक्स एक हेजी पिक्चर त्यांनी कशी बोर्डार त्यांनी डिस्प्ले करून ताजे बागे स्टोरी बरय म्हणटांची की तशीची तुमकां 11 पिक्चर्स मागशी येता. सेम टायमिंग्स 15 seconds बोर्ड स्क्रीनार असता. नंतर ऑफ जाता. 4 minutes रायटिंग टाइम. इमिडिएटली आफ्टर 4 minutes वापस अनेक पिक्चर येता. 15 seconds असता. 4 minutes टाइम तशी इक पिक्चर असता. 11th पिक्चर विल बी अ ब्लँक पिक्चर. तान तुम्ही तुमगे ओन कसं स्टोरी तुम्ही बरयंत.
त्या जल्ली कुडल्या इमिडिएटली नेक्स्ट टेस्ट दॅट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट वॅट म्हणटात आमी वॅटान कसं जाता म्हळ्यार एक वर्ड बोर्डार 15 सेकंड्स असता त्या 15 सेकंड्स भितर तुम्ही त्या पळोवन इमिडिएटली त्या वर्डा बाकी तुम्ही कसं सेंटेन्स एसोसिएट करता त्या वर्ड तुम्ही एक सेंटेन्स एसोसिएट करून बरोवका दॅट शोज की तुमगे माइंडसेट कशें तुम्ही कशी परस्यू करता एक वर्ड सो तशी 60 वर्ड्स येता 15 सेकंड्स भितर तर तुम्ही 60 वर्ड्स बरयला त्याच्यानंतर नेक्स्ट टेस्ट दॅट इज सिच्युएशन रिएक्शन टेस्ट म्हणून हा 30 मिनिट्स टेस्ट हां तू कसं म्हळ्यार यू विल बी पुट अंडर 60 सिच्युएशन्स एक बुकलेटान तुमकां 60 सिच्युएशन्स दिवन आसताची सिच्युएशन्स कॅन बी एनीथिंग विच यू कॅन कम अक्रॉस डे टू डे लाईफ एके तुमकां कसं नाही तुम्ही येऊन असेच नाची तसंच सिच्युएशन आसता पुरो फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता एक खंय जेव्हा तुमकां कोण किडनॅप करून व्हेल्ला होन तुमगेल्याक दूड निमगीत आसा तेन्ना तुम्ही कसं करतांची एके तुम्ही एक नाईटान तुम्ही चमकून वता आसा तेन्ना एक 4 जण गन पॉइंटान तुमगेला येऊन तुमकां हॅरास केलं तुम्ही कसं करतांची तसं पुरो सिच्युएशन्स असता सो तुम्ही त्या बरोवका 30 मिनिट्स टाइम दिताची 60 सिच्युएशन्स असता त्या जल्ली कुडल्या इमिडिएटली नेक्स्ट कम्स सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट हां तू 5 पॅराग्राफ बरोवका तुम्ही ॲट अ टाइम स्पॅन ऑफ 15 मिनिट्स it will be basically like to know how well you know about yourself, how your parents know about you, what your teachers think about you, what your friends think about you, and what you think about yourself. तुमगेला plus point negative points कसा ना म्हणून पुरा so they want to know how much you are aware about yourself. So हा पूर्ण तुम्ही कसं बरयला की that will be matched up with what we call as PIQ personal information questionnaire आम्ही कसं बरोवन आसतांची पण फर्स्ट डे त्या ताजेर त्यांनी मॅच करताची at the same time armed forces अंतू SSB अंतू 15 officers like qualities म्हणून असतं based on that only they will be assessing you like reasoning ability jalla confidence level jalla tumgela sportiveness kitlas mun jalla tasal pura 15 officer like quality mun assa tajveri tum tanni assess karta asanchi so ha pura jalla nantara tumgela psychology testing jatta second day is only psychology testing third and fourth day will be your group test आम्ही GTO म्हणताची ग्रुप टेस्टिंग ऑब्स्टकल्स ग्रुप टेस्टिंग ऑब्स्टकल म्हणजे आउटडोर टास्क सो आउटडोर टास्क विंगड असेसर्स असतांची आउटडोर टास्कांतू मस्त टेस्ट असता लाईक ग्रुप प्लॅनिंग एक्सरसाइज असता आणि ग्रुप डिस्कशन असता इंडिव्हिज्युअल नरेशन असता ग्रुप डिस्कशनांतू तुमकां कसं नाही करंट अवेअरनेस एक टॉपिक दिवच्या पुरांची तुम्ही सिलेक्ट करून तुम्ही ग्रुपान ताचे बघे डिस्कस करका त्या तुमगेला ताका 15 to 10 मिनिट्स टाइम दिता त्यांनी इमिडिएटली 2 ग्रुप डिस्कशन जाली कुडल्या तुमकां ग्रुप प्लॅनिंग एक्सरसाइज म्हणून असता ग्रुप प्लॅनिंग एक्सरसाइज म्हळ्यार आम्ही ऑल्सो कॉल्ड एज मिलिटरी प्लॅनिंग एक्सरसाइज म्हणून एक सिच्युएशन असता एक बोर्डान तुमकां सिच्युएशन दाखयतांची त्या सिच्युएशनात तुम्ही मस्त प्रॉब्लेम्स असतात तांतू त्या तुम्ही कशी प्रियोरिटाइज करून तुम्ही कशी हँडल करताची म्हणून तांतू तुमगे एक एकल्याला पण सगळे ग्रुपाचे तुम्ही ग्रुपान ॲज अ ग्रुप तुम्ही कशी करताची म्हणून तुम्ही त्या सोल्युशन दिवका जाता त्या ज्यात तरी तुमगेले नेक्स्ट हाफ ग्रुप टास्क म्हणून असता आणि फुल ग्रुप टास्क म्हणून असता त्या परत तुमगेला एक स्ट्रक्चर्स तुम्ही कशी एक प्रॉब्लेम्स असता तुम्ही ते कशी पार करून वताची तसं पुरे एक तुमकां सिच्युएशन्स असता त्या तुम्ही तुमकां रस्सी बल्ला आणि फट्टी म्हणून म्हणटाचे आमी लाईक फळा कुडको एक ताजेर एक रोप आणि एक तुमकां एक व्हडल्या बोड्ड अशी दिवन आसता त्या तुम्ही ब्रिजिंग पुरा करून स्ट्रक्चरा वयर तुम्ही स्ट्रक्चर ऑब्स्टेकल स्ट्रक्चरान पेंटिंग करून आसताची रेड ब्लू पुरा रेड इज आउट ऑफ बाउंड तशी असताना तुम्ही कशी ऍक्ट करताची म्हणून पुरा दिस टू चेक युअर हाऊ यू डील वेन यू पुट अंडर स्ट्रेसफुल सिच्युएशन्स मे बी इन वार लाईक टाइम्स ऑर समथिंग सो ह्या ज्यात तरी तुमगेला इंडिव्हिज्युअल नरेशन असतं इंडिव्हिज्युअल नरेशनात तुमकां 3 टॉपिक मेळटा 3 टॉपिका भितर तुम्ही 3 मिनिट्स भितर थिंक करून तुम्ही 3 मिनिट्स भितरी तुम्ही एक नरेशन दिवका ताजे बगे सो त्या ज्यात तरी तुमगेले 3rd डे जाता 4th डे तुमकां इंडिव्हिज्युअल ऑब्स्टेकल्स असता देर आर अराउंड 11 ऑब्स्टेकल्स तुम्ही त्या 11 ऑब्स्टेकल्स तुम्ही त्या एनी ऑर्डरान तुम्ही ते फॉलो करी येता ऑब्स्टेकल म्हळ्यार टार्झन जंप म्हणल्यार बीम वॉकिंग म्हणल्यार आणि कमांडो वॉक म्हणून मस्त पुरा ऑब्स्टेकल्स असता त्या तुम्ही कशी अटेम्प्ट करतांची तुम्ही ते कशी अप्रोच करतांची म्हणून ताजे बगे त्याच्यात तरी मागीर नंतर फायनल एक कमांड टास्क म्हणून असता तुमकां इंडिव्हिज्युअली तुमकां एक सिच्युएशन दिवन तुमकां 2 सबऑर्डिनेट्स चूज करून तुम्ही त्या कसं नाही ऑब्स्टेकल की तुम्ही पार करा ते म्हणून सांगताची दिस इज अबाउट 3rd and 4th डे 5th आणि 3rd and 4th डे तू एनी टाइम तुमकां इंटरव्यू टाइम सांगून आसताची त्या टायमार तुमकां इंटरव्यू असता इंटरव्यू विल बी टेकन बाय इंटरिंग ऑफिसर तुमगे इंटरव्यू इट मे गो फॉर अराउंड हाफ एन आवर इट मे गो फॉर 1 hour 1.5 hour तांत तुमकां बेसिकली कसं निमगे म्हळ्यार टेक्निकल इंटरेस्ट तुमकां टेक्निकल क्वेश्चन निमगुच्या पोरांची पर्सनल क्वेश्चन्स येवनूय येता आणि त्या जोटूची तुमकां तांकां ऑफिसर्स तुमकां कशी तुमकां स्ट्रेसा घाल न्हू क्वेश्चन्स निमकां म्हणून की तुमकां फ्रीली करून निमगू येता सो क्वेश्चन्स कॅन बी एनीथिंग यू शुड बी प्रिपेर्ड टू आन्सर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन्स दे आस्क इंटरव्यू जात तरी तुमगेले फायनल डे इज 5th डे दॅट इज कॉन्फरन्स डे
कॉन्फरन्स डे कसं जाता म्हळ्यार प्रति एक कॅन्डिडेटाक लायनार बेस करून आसताची एक एक लांकाची कॉन्फरन्स रूम एंटर करू असता कॉन्फरन्स रूमांतू तुमकां इतले दिवस कोण एसेस केला की तांणी पूरा ऑफिसर्स यू टेबलारी तांणी युनिफॉर्मार बसून आसताची तुमकां एक एक लांका भितर वचपाचे पुढे तांगेले बगी डिस्कशन चलता तांतू 3 ऑफिसर्स आसताची दॅट इज सायकोलॉजी टेस्टिंग ऑफिसर्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स आनी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर आनी सायकोलॉजी टेस्टिंग ऑफिसर सायकोलॉजी ऑफिसरांना तुमकां ती येस म्हणला ही इज ओके आय रेकमेंड हिम म्हणला आणि एक ऑफिसरांना जीटीओ म्हणला की आय डोंट रेकमेंड हिम और आय हॅव डाऊट ऑन हिम म्हणला तेन्ना यू आर नॉट रेकमेंडेड इट इज बेसिकली लाईक मायनॉरिटी विन्स की तुमकां दोगांन तुमकां ओके म्हणून एकल्यान नॉट ओके म्हणल्यार यू आर नॉट ओके सो थंय कसं जाता म्हणजे डिस्कशनांतू द अदर 2 ऑफिसर्स हू हॅव गिवन यू येस विल ट्राय टू कन्विन्स हिम or if that person who has given you no has any kind of doubt तेन्ना तो कसा करता म्हळ्यार तुमकां कॉन्फरन्सांतू तुमी कॉन्फरन्स रूमाक केन्ना एंटर जावन बसून आसता की तेन्ना क्वेश्चन निमगून तो तुमगे तागेले डाऊट क्लॅरिफाय करून घेता इफ यू आन्सर स्मार्टली इन कॉन्फरन्स देर इज स्टील चान्सेस फॉर यू टू गेट रेकमेंडेड इफ यू हॅव नॉट डन गुड इन युअर 4 days सो दॅट इज अ प्रोसेस फॉर SSB कॉन्फरन्स जाल्ली कुल इमिडिएटली प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड येता आनी येवन कोण पण रेकमेंड जाल्यांची तांगेले चेस्ट नंबर वाजून सांगतांची युजली तांकां हार्ड अँड फास्ट रूल ना की इतले जण रेकमेंड करता इतले जण हे करता म्हणून काय ना 20 जण टेस्ट करून आसल्यार इफ 20 पीपल ऑल्सो पोसेस ऑफिसर लायक क्वालिटीज 20 जणांक त्यांनी रेकमेंड करूं कितलीकी पटी बॅच वॉशआउट जावनय असतं बॅच वॉशआउट म्हळ्यार 20 जणय रेकमेंड जायना अशे चान्स असे असता सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन हाऊ यू परफॉर्म फॉर दिस 5 days हाऊ मच ऑफिसर लायक क्वालिटीज यू ट्राय टू शोकेस इन दिस 5 days ओके हा पुरा प्रोसिजर जावन जाता तरी त्यांनी सिलेक्ट जाल्ल्यारी सो नेक्स्ट कसं असता तुमगेला रेकमेंडेशन जाल्ला ताजे नंतर मेडिकल टेस्टिंग असता 4 to 5 days मेडिकल टेस्टिंग असता मेडिकलांतू इट्स अ व्हेरी लेंथी प्रोसिजर सो मेडिकलान तुमकां खंयच्यान रिजेक्शन मेळ्ळें जाल्यार तुमकां 42 days तांणी टायम दिता तांची 42 days टायमान तुमी ते रेक्टिफाय कोर न्हू तुमी नेक्स्ट अपील मेडिकल बोर्डात तुमी वचका अपील मेडिकल बोर्डान ते तुमकां रिजेक्शन मेळ्ळार तेन्ना रिव्यू मेडिकल बोर्ड म्हणून असता रिव्यू मेडिकल बोर्ड म्हळ्यार इट इज अ बाय चान्स इव्हेंट तुमकां तांणी मेळच्याक पुरो मेळनाशें पुरो सिनियर डॉक्टर्स ऑफ आर्म फोर्सेस बसून तुमकां डिस्कशन करून तागेले केस विच कॅन बी रेक्टिफाईड इन नेक्स्ट फ्यू डेज जाल्यार मात तुमकां ग्रांट दिताची सो मेडिकला तुमी फर्स्ट इनिशियल मेडिकलान तुमी क्लियर केला तेन्ना तुमकां एक 2 to 3 months वेटिंग पिरियड असता विच कॅन गो अप टू 4 to 5 months एज वेल सो तदनंतर इनिशियली म्हणल्यार कसं म्हळ्यार ऑल इंडिया लेवला मस्त कडे सिलेक्शन जाता असता म्हणून सो हार्ड अँड फास्ट रूल ना की आतां 12 वॅकन्सी असल्यार 12 जण सिलेक्ट करता की 10 जण सिलेक्ट करता तशें म्हणून काय ना तांणी 20-25 जणांक सिलेक्ट करून अशें येता तशें आसतना 12 वॅकन्सी मात्र आसून 25 जण सिलेक्ट जावन आसल्यार ऑब्वियसली एलिमिनेशन जावपाची तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार मेरिट लिस्ट म्हणून प्रिपेअर करतांची सो दॅट इज प्रिपेर्ड इन द हेडक्वार्टर्स सो आतां नेव्ही जाल्यार नेवल हेडक्वार्टर्स आसता आर्मी जाल्यार आर्मी हेडक्वार्टर्स आसता थंय स्पेसिफाईड पीपल स्पेसिफाईड ब्रांच आसा तांणी तुमगेल्या मेरिट लिस्ट प्रिपेअर करताची मेरिट लिस्ट प्रिपेअर करून तुमगेल्या मेरिटार नाव आयलें म्हळ्यार यू आर इन फॉर द नेक्स्ट ट्रेनिंग पिरियड ओके आता हा पुरा एक ग्रॅज्युएटानं अंडरगो जावचे प्रोसिजर तू सांगला सो आनी खंयचे वेयस की म्हगेले +2 जत्तरी हांव वचचें की आर्म फोर्सेस जॉइन जावच्याक +2 जत्तरी पर्मनंट कमिशन मात्र एलिजिबल तंतु +2 इमिडिएटली 12th स्टँडर्ड जाली कुल तुमकां UPSC तांणी कंडक्ट करचे नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी NDA एक्झामिनेशन म्हणून आसा NDA अँड NA दॅट इज अ 900 मार्क्स पेपर ताज्या नंतर तुमकां तुमी JEE मेन्स अटेम्प्ट करून आसल्यार JEE मेन्सान तुमगे लायक पर्संटायल आसल्यार आनी तुमगेले 12थान +2 लेवलान 12थान तुमगे लायक स्कोर आसल्यार 80+ इज अ सेफ स्कोर आस म्हूण जाल्यार तुमकां मस्त एंट्रीज आसता लायक NDA एक्झाम इज अ रिटन एक्झामिनेशन तातूंत तुमकां 65 इन फिजिक्स 65 इन फिजिक्स आनी मॅथमॅटिक्स आसूं का NDA एक तुमी ट्राय करयात मागीर तुमगेल्या TGC म्हणून आसता TES म्हणून आसता टेक्निकल एंट्री कोर्स आर्मीक आनी नेक्स्ट तुमगेले 10+2 BTech एंट्री म्हणून आसता त्या नेव्हीक सो तुमकां ह्या पुरो कसं म्हळ्यार तांणी तुमकां ग्रॅज्युएशन करयताची NDA जाल्यार तुमकां BSc BA डिग्री करयताची NA जाल्यार नेवल अकॅडमी जाल्यार तुमकां BTech डिग्री करयताची एफिलिएटेड टू जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी तुमकां तेंतू स्पेसिफाईड तुमी खंयचे ब्रांच चूज करयात आनी आर्म इंटू 10 TES जाल्यार तुमकां OTA गया म्हणून आसा थंय तुमकां ट्रेनिंग चलता ओके
आता तू आता व्हडली डिटेल जावन एक डिग्री कसं प्रोसिजर असता म्हणून सांगला आणि तू आता सिलेक्ट जावच्या आता पुरा प्रोसिजर फॉलो करून आज तू सिलेक्ट जाला वय. नेवल हाका जॉईन जावच्या सो तुगेल एक्सपिरियन्स कशें आशिल्ला ह्या प्रोसिजराक तू वतना सो मिगेल प्रोसिजर मिगेल जर्नी स्टार्ट जालेला 10+2 लेवलान तू हांव NDA अटेम्प्ट केलेला म्हाका नेवल आर्किटेक्चर म्हाका येणे नेवल अकॅडमी क्वालिफाय जालां 10+2 बीटेक एंटर मिगेल जे पर्संटेज लायक आशिल्ली निमित्त आनी मिगेला फिजिक्स आनी मॅथमॅटिक्स स्कोर लायक आसूं न्हू 12th पर्संटेज लायक आशिल्ली निमित्त शॉर्ट लिस्ट जाल्लो शॉर्ट लिस्ट जावन न्हू हांव SSB हाका NDA टायमार SSB दिलेला सो मिगेल फर्स्ट अटेम्प्टान तू हांव कॉन्फरन्स आउट जालो कॉन्फरन्स आउट म्हळ्यार 5th डे नॉट रेकमेंडेड नंतर हांवें फर्स्ट इयर इंजिनियरिंगांत आसतना मिगेला एज धांवत आशिल्ला सो एज क्रायटेरियन पळयल्यार +2 लेवलाक 16.5 to 18.5 years आसता सो बाय द टायम आय वॉज इन माय फर्स्ट इयर हांव 18.5 अराउंड आशिल्लो सो अगेन एप्लिकेशन घाल हांवें अगेन एप्लिकेशन घाल शॉर्ट लिस्ट जावन मिगेल एप्लिकेशन अपास हांव SSB गेल्लो तेन्ना हांव स्क्रीन आउट जालो स्क्रीन आउट म्हळ्यार फर्स्ट डेची हांव स्क्रीनिंग प्रोसिजरांतूच हांव भायर गेलो तदनंतर हांवें मेकॅनिकल सिन्स हांव टेकन मेकॅनिकल इंजिनियरिंग 4 वर्स ग्रॅज्युएशन केला ग्रॅज्युएशन करताना फायनल इयर आसतना हांव AFCAT एंट्री दिलेला AFCAT एअरफोर्साक तातूंत हांव स्क्रीन आउट जालो तदनंतर मिगेला नेक्स्ट अटेम्प्ट वॉज फॉर SSC टेक नेवींत हांव अपास कॉन्फरन्स आउट जाल्लो दॅट इज 5th डे वचून अपास हांव नॉट रेकमेंडेड जाल्लो मिगेल 5th अटेम्प्ट हांव नेवल आर्किटेक्चराक घेतिल्ला ब्रांच सो नेवल आर्किटेक्चरांत हांव 5 days recommend 5th day recommend जावन मेडिकल टेस्ट क्लियर करून मेरिट लिस्टान नाव घेवन आता 17th ताका नेवल अकॅडमी इंडियन नेवल अकॅडमी जॉईन जाता सर ओके सो हे प्रोसिजर तू 5 पंता सिलेक्ट जाला वचून आयलो म्हणून सांगला सो खंयचे टायमार तसलं एक टाइम आशिल की तू तावळ सांगला दोग जणांना वोट करून अनेकल्यानं घालनाशे असल्या सिलेक्ट जायनाशे ऑपॉर्च्युनिटी पॉसिबिलिटी असता म्हणून तसं टाइम आईल की केन्नाय वय सो त्या आमकां केन्ना कळचें म्हळ्यार आमी कॉन्फरन्स लेवल तेन्ना गेल्यार आमकां कळटा मिगेल्या 4th अटेम्प्टान तू आय फेल्ट आय वॉज अ बॉर्डरलायन कॅन्डिडेट म्हळ्यार दोग जन येस म्हणून एकलो नो म्हणून अशें पुरो दोग जन येस म्हणून एक डाउटफुल म्हणून अशें पुरो तशें आशिल्ल्या टायमार कसं जाता म्हळ्यार आमी वेट करता आसतना आमी भायर वेट करता आसतना आमगेलें नांव येवपाचें मस्ट टायम घेतल्यार दॅट मिन्स की तुमगेल दॅट इज अ कन्सेप्शन की मस्त वेळ वेट जालें म्हळ्यार आयदर यू आर अ बॉर्डरलायन कॅन्डिडेट और यू आर अ डाउटफुल कॅन्डिडेट म्हणून सो मिगेल्या 4th अटेम्प्टान तू मस्त वेळ डिस्कशन चल्ला सो हांव लेखलें हांव आतां स्मार्टली आन्सर करका भितर गेल्यार म्हाका कसले क्वेश्चन निमगेल्यार म्हणून भितर वतना म्हगे लागी इंटरव्यू ऑफिसरान म्हाका पयलो क्वेश्चन्स निमगेला सो आय थिंक आय हॅव आन्सर्ड इट स्मार्टली बट स्टील I don't know whether he was convinced or not. Maybe my fate was for joining naval architecture. So मिगेल नेक्स्ट अटेम्प्ट आंत हांव नेवल आर्किटेक्चरान तू विदाउट एनी डाउट सिच्युएशन हांव क्लियर करून घेतला ओके तू आतां सेंट जोसेफान तू मेकॅनिकलान तू इंजिनियरिंग करून एक्सेंचरान तू एक 10 months काम करून मागीर तू वापस नेक्स्ट 5th अटेम्प्ट दिला सो वॉट इज दॅट मोटिवेशन तुका 5 पंता तू अटेम्प्ट दिवच्याक वॉट इज दॅट वॉट मेड मोटिवेटेड यू सो म्हाका एक कसं आशिल्लें म्हळ्यार एलिजिबिलिटी आसा 25-26 years एलिजिबिलिटी आसा आतां कसं एक ड्रीम घेतला की ते ड्रीम हांव म्हाका कितले चान्स आसा कितले ऑपॉर्च्युनिटी आसता जाल्यार हांव ट्राय करता हांव ते ट्राय करनाशिंची मिडलान तू गिव अप केलें म्हळ्यार म्हाका ते लायफ लॉंग नेक्स्ट रेग्रेट आसता की म्हगेले नेक्स्ट 2 अटेम्प्टांत हांव ट्राय केलें जाल्यार जावचे चान्स आशिल्ले की म्हणून म्हाका ते क्वेश्चन मार्क आशिल्ले जाल्यार इफ आय हॅव दॅट इन मी देन आय विल डेफिनेटली नो वन कॅन स्टॉप मी सो आय वॉन्टेड टू जस्ट ट्राय की मिगेलान एक क्वालिटी ऑफिसर एक क्वालिटी आसा म्हणून जाल्यार हांव जावनूच येता सो कितले अटेम्प्ट्स तितले अटेम्प्ट्स दिवया म्हणून आशिल्लें म्हाका आनी कसं म्हळ्यार प्रति फावटी हांव फेल जातना क्वेश्चन मार्कारी वता आशिल्ले घराक सो दे विल नेवर लेट यू नो की तू खंयचे एरियान तू लॅक जाला तुगेले खंयची क्वालिटीज ना म्हणून तूं बिलकुल सांगनाची सो ऑलवेज दे विल पुट अ क्वेश्चन मार्क एंड दे विल सेंड यू सो वतना ऑन द वे केदने आमी इंट्रोस्पेक्ट पूरा डिफेन्स एस्पिरंटाक तेंच प्रॉब्लम तांणी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टायमार केलो पटी तांकां कळटा की तांणी खंय चुकता आसा ती खंय रॉंग करता आसा ती म्हणून बट अगेन दे डू द सेम मिस्टेक्स सो सिन्स म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा की म्हाका कळ्ळा हांव खंय मिस्टेक केला हांव खंयच्या एरियान तूं लॅक जाता म्हणून हांव ते ओवरकम केलें हांव ते रेक्टिफाय करून घेतलें नेक्स्ट अटेम्प्टान तू आय वेंट अ बीट स्ट्रॉंगर अँड विथ अ बीट मोर कॉन्फिडंट सो आय वॉज एबल टू क्लियर इन माय very next attempt. So this was my motivation. And one more thing is that uniform, that if you have that passion, if you have that craze to wear this uniform, then it will come to you. Nothing can stop you from achieving it.
ओके विश्वास तू आज हांगायलो आमकां ह्या पुरा डिटेल्स एक आर्म फोर्सेसा वच्चा सांगल्या आनी तू सांगता तू कितले पॅशनेटली सांगता म्हणून सो वी कॅन अंडरस्टँड हाऊ पॅशनेट यू वेर टू Yes. जॉइन द आर्म फोर्सेस अँड तू कितले एक टार्गेट दवर न्हू ताचे खातीर प्रिपेर केल्या म्हणून सांगून वी आर रियली प्राऊड ऑफ यू Thanks, सो Sana. तू आर्म फोर्सेसा जॉइन जात तरी नेवल हन तू द हायेस्ट पोझिशना तू रीच जावो म्हणून सांगून तुका देव बरें करो म्हणून सांगता सो तशीची आमगेले ह्या कार्यक्रम पळयले सगळ्यांके देव बरें करो थँक्यू